विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करो आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. देखी करून मागुया. आयच्या दिसाक आपलो जल्म दीस मनयतात, काजराचें वरोस मनयतात. देवान तांकां सुपां देण्यांनी सुपां वेसांवांनी भरूंक हे वेळार मागुया. जी आमची भावां भयणां मरून गेल्यांत, जेजूच्या पुनर्जीवनपणान तांकां वांटो दिवंक मागुया. कोरोना व्हायरस ही पिडा गोंयांत आमच्या वाडत आसा, भारतांत वाडत आसा. देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक मागुया. जाता तितले उपाय आमी घेवंक, बेगीनूच हें वखद हें वॅक्सीन मेळूंक आनी तातूंतली आमी मेकळी जावंक देवा लागीं मागुया. तरेतरेचे पिडेक लागून जायतीं आमची भावां भयणां कोश्टावतात. करून हे पिडेक लागून जायतीं भावां भयणां आपकुशेन हो वावर धंदो करतात, जीव रिस्कार घालून तांची सेवा करतात. देवान तांच्या वावराची मजुरी तांकां फावो करूंक मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला, जायत्या जाणांक आमी मागतले म्हूण सांगला. दोरेक इंतेत जावं दोरेक मागणी मिसाचे भेटिल्ल्यान बापाक उबारुया. आनी मागणी उबारता आसतना मूंत सायबिणीचे परबेक, सायबीण मायच्या जल्माचे परबेक ही नोवेनां आमची चालू आसात. माय मारयेचो उगडास ह्या दिसांनी आमी करता. जाल्यार सायबीण माय वरवीं सायबीण मायचे विनंतीन आमची जण एकल्याची गरज, जण एकल्याचे इंतेन्स हांव शार्ती पावूंक तिचे विणवणेन तिचे मजतीन आमची मागणी गोरज बापा फुड्यांत दवरुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुजे पोरचेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कोनवाळायेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. बाकियोन ग्रेगोर श्रेश्ठ गोवळ्याचे विणवणे तुवें नेमलोल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाडूंक तुजो जाणवाईचो आत्मो दी. हे परी तिचे क्रिस्ती जिणेचे सुदारप पड्यो तांकां सदांकाळ संतोष भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, कोणेच आपणाकूच फसोवन घेवं न्हय. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे
आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जो जाणारांक तांचेच नाड बुद्दीन धरता. आनी दुसरे कडेन बरयलेलें आसा, जाणार मनशांची चिंतना पुलकी म्हूण सर्वेस्पोर जाणो. म्हणटूच मनशां विशीं कोणेच बोडाय दाखोव न्हय. खरेंच सगळें तुमचेंच. पावलू, आपोल्लो, केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काल, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतोरें. देवाचे मुखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी ताचेर जियेतात ती सगळीं. म्हणुया, सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी ताचेर जियेतात ती सगळीं. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दोरया वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब: सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबतो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब: सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवंडारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा. जबाब: सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. उद्गार. सर्वेस्पराचो इस्लोय, सर्वेस्पराचो इस्लोय, सर्वेस्पराचो इस्लोय, सर्वेस्पराचो इस्लोय. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरतात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेस्पराचो इस्लोय, सर्वेस्पराचो इस्लोय, सर्वेस्पराचो इस्लोय, सर्वेस्पराचो इस्लोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंसतालो. तो जेनेझारेत तळ्याचे धोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्या देगेर ताणें 2 होडीं देखलीं. खारवी देवून रापणी धुताले. तांतलें एक होडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक थावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकांत होडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापण्यो उडयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुची, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडोलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. अशें केल्या उपरांत ताणें इतली खूब मासली पडयली की रापण
पिस्ताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलोल्यांक भागीदारांक ताणें कुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडू परसोर दोनूय होडीं भरलीं. तें पळोवन फुडें सिमा पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोन म्हणलें, म्हजे सोरशिलो पेल्ल्यान सोर. सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तर ताचे बरोबर आसलोली तितलेय पडलोली मासली पळोवन सारके तोटाकले. आनी तेच पोरी सिमावाचे भागीदार आसलोले ते जेबेदावाचो पूत जाकोब आनी जुआंव आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भिवू नाका, हे फुडें तूं मनशाक धरतलोय. आनी होडें तोडीक लावन सगलें सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. हांव म्हजी खोशी करूंक न्हय, पूण म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापाची खोशी करूंक हांव आयलां. जेजू ही उतरां उलयलो आनी आपल्या जिवितांत तो जियेलो. हांव म्हज्या जिवितांत म्हजे जाणवाय प्रमाणे जियेतां काय? हांव म्हज्या जिवितांत सोयतानाचे ताळण्या प्रमाणे हांव जियेतां काय? हांव म्हज्या जिवितांत संवसारी बुलोवणे प्रमाणे हांव जियेतां काय? म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत करून हांव जियेतां काय? असोच हांव म्हज्या इश्टाक भेट करूंक गेल्लो आनी तो आपल्या जिविताची दुखाबरीत काणी म्हाका सांगूंक लागलो. जिवितांत म्हणटा जायतीं सपनां आनी चिंतनां. हेंच करूंक हांव लोन काडून म्हणटा पयलेच फावटी बोटीर गेलो. पूण कोविड-19 हे परिस्थितीक लागून परत म्हाका घरा येवचें पडलें. जिवितांत सगलें दूख, कितें करचें कांयच समजना आनी हांव जायतो निराशी जालो. पूण देवाच्या उतरांच्या बोडान हांवें म्हाकाच प्रस्न केलो, म्हज्यान आनीक कितें करूंक जाता? वॉट कॅन आय डू नेक्स्ट? देवाची खोशी म्हज्या जिवितांत कितें? आनी ह्या वेळार म्हणटा हांव बसलो आनी नियाळ करूंक लागलो, म्हज्यांनी आनीक कितें करूंक जाता? आनी आवय बापायचो आनी भयणीचो सांगात घेवन म्हणटा हांवें टेक अवेज स्टार्ट केलें आनी आतां आमी सगळीं खुशाल आसात. आमचें बिजनसूय एकदम बरें चलता. एक फामील कशी आमी सगळीं सांगाता आसात. आनी हीच देवाची खोशी म्हज्या जिवितांत म्हूण हांव मानून घेतां. आयच्या शुभ वर्तमानांत अशेंच कितें घडटा. पेद्रूक दर्या विशीं जायती माहिती आसा. एके भाशेन पेद्रू दर्यारूच जाला, दर्यारूच खेळ्ळा आनी जिवीतभर आपलो वावर ताणें दर्यारूच केला. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत पेद्रू एक थोव्याच्या पुताक जेजूक होयकार दिता आनी काय बरीं ताची उतरां. गुरूची रातभर आमी वावरुले पूण आमकां कांयच सांपडूंक ना. पूण तुज्या उतराक हांव रापूण मारतां. पूण तुज्या उतराक हांव रापूण मारतां. एके भाशेन पेद्रू जेजूक सांगता, हांव म्हजी दर्या विशीं आसलेली जाणवाय सगली फाटीं दवरतां आनी तुज्या उतराक हांव होय म्हणटा. आनी पेद्रूक
केन्नाच फावो जावंक ना तितली मासली फावूंक जाता. पेद्रू जेसूक होयकार दिता, आपली जाणवाय फाटल्यान दवरता. आमच्या जिवितांत आमी आमची जाणवाय फाटी धरून देवाक होयकार दिता काय? पयले सुवातेर देवाक आमी होयकार दिवया. सोमी म्हजो घोवळी, कांयच म्हाका उणें ना, ह्या घोवळ्याचेर आमचो विस्वास धरुया. जिवितांत गुळे जायतें वयर सकयल जाता, कितें करचें कांयच समजना आनी जायते जाण हे परिस्थितींत भियेल्यांत. फुडें कितें करचें कांयच खबर ना आनी हे परिस्थितींत आमी देवाच्या उतराच्या आदारान आमच्या जिवितांत देवाची कशी कितें तें मागण्यांतल्यान आमी सोदून काडुया. दुसरे सुवातेर आवय बापायक आमचो होयकार दिवया. चवथो मानामेंत आमकां म्हणटलो, आवय बापायक आनी वडिलांक मान दी. कित्याक उपकारत भाव भयणांनो, आमी ह्या आख्ख्या संवसाराक होयकार दिल्यार आनी आवय बापायचें उतर कानार ना घेतल्यार? आमी जायते फावटी सगल्यांक खुशाल करता, पूण आमचे आवय बापायक, आमच्या घोराब्यांत आसलेले आवय बापायक आमी दुखयता. ह्या संवसारांत आसतनाच आमी आमच्या आवय बापायक फुलां दिवया, तांकां आमचो मोग दिवया आनी हुस्को दाखोवया आनी तांकां ह्या जिवितांत आमी खुशाल करुया. पेद्रूक समजलें ना तरूय आसतना जेजूच्या उतराक तो होयकार दिता आनी केन्नाच पळोवंक ना तितली मासली ताका फावो जाता. बोडवो गाब्रियल आंकवार मारयेक बरी खबर दिता. मारयेक समजलें ना, पूण ती देवाच्या उतराक होयकार दिता आनी ह्या संवसाराक जेजू ती दिता. आमकांय आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू ह्या संवसारांत जियेतना समजच्यो नात, पूण देवाच्या उतराक होयकार दिवंक कुरपा आनी बोड आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां सगल्यांक मानून घेवया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया. रुपे भांगार मागिनाय, C30 पान 41, C30 पेज 41. रुपे भांगार मागिनाय, आखो संसार तुजो सायबा, आमची काळजां तुका जाय, खोशेन वोकून दिता तुका, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव नेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव नेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव नेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव नेता. म्हज्या भावामडीने हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा, जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयली. तोच योद्न आज बागियोन ग्रेगोरीचे पुर्बे सुमयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगल्यांक तुजें भोगसणें आनी सुभां जिवीत मेळूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पत्वेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कल्याणी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत ग्रेगोर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरोबोंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सुखवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांची बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bawartaco gód porkotia, Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian jedolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडाण सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणींची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकटे आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन मांडून घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटू दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा
सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. भावांभयणीनो, सिमाव पेदरून आपली जाणवाय आपलें गिन्यान सगळे पाटी धरून जेजूच्या उतराक रापण घातली, जेजूची खुशी केली आनी देखूनच केन्नाच मेळूंक नासतली इतली व्हड मासली ताका फावो जाली. दुबावा वरेंत आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडटात ज्यो आमकां समजनात. तरी आसतना हें सगळें आमी आमचे फाटी धरून देवाची खुशी म्हणून ओळखून घेता तेन्ना देवाचें बरेंपण आमी आमच्या जिवितांत जोडूंक पावता. देखून असलें आमचें जिवीत जाल्लेल्या कारणान देवान आमकां आपल्या बरेपणान भरलेल्या कारणान मागून आसतना देवान आमकां आपली बेसांवां फावो केलेल्या कारणान जेजूची कयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरेबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज व्हडती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन हांसत्या मुखामोडान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कम्युनियाचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोवमोळीक मास रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुशिलो खोत सोडून केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. एकाच उंड्यान D10 पान 12 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरेकूच आमी जाल्या जेजूची खूण आमी सगळीं जेजू मोसोक आमी जाले एकूच बिवो
कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाचे काकलुतीक मागणे. सोरपदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुज्या उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूं. अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तुजी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बावाड थेवता त्या धूर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोसणाक तुवें दिल्लो जिवो उंडो. ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सोत शिकूंक आमकां उर्बेन भर आनी त्या स्वता प्रमाणे माये मोगाच्या कोर्त्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी. ही आमी मागता भाग्यवंत ग्रेगोरीचे परबे समयार तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. पफमडेन उगडास कोता फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार स्वताचे भाशेन 7:30 वाजता आनी उपरांत थोडोसो वेळ पवित्र संस्कारा मुखार आमी मागणें करतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. आमची जाणवाय फाटली दवरून देवाची खोशी आमच्या जिवितांत करूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाचे गायन गावया. मारिया माय मोजी T26 पान 215 T26 पेज 215.